तुम्ही एक बायणा बिचाची इन्स्पेक्शनूय केल्लें ट्रेडिशनल फिशरमॅना खातीर एक कितें तरी बरो बोनस आहा असो हांव तुमी आतां कितें सांगूंक शकता? पळय आयज खुबशे विशय आसलेले जे फिशरमॅनाचे स्पेशली म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर स्पेशली जे फिशरमॅन आमचे देस्तेरोचे कडेन फिशरमॅन आसा तशेंच बायणा हे दोन कडेन आमचे फिशरमॅन आसा आनी तेंचे खुबशे इश्यूज पेंडींग आसलेले. स्पेशली देस्तेरोचे फिशरमॅनाचे जे इश्यू आसलेले जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांकां नेट बायंडींग शेड जाय थंयसर मागीर प्लस तांकां मागीर थंयसर स्टोरेज कॅपेसिटीचे हे जाय थंयसर टँक जाय कित्याक थंयसर त्या प्रमाणे तांकां बाकीचे खुबशे इश्यूज तेंचे आसलेले तांकां थंयसर लायट ना सो ती टेम्पररी लायट दिवची म्हणून हेवूय डिमांड आसलेलो आनी त्याच प्रमाणे आमचे बायणा फिशरमॅन आसा तेंचो तोच विशय आसा दोगांयचो. आनी आयज जे इन्स्पेक्शन आमी केलां ते अंडर WRDचे अंडर कित्याक थंयसर जी आमची लास्टाक जी बायणा एंड जाता थंयसर जेन्ना मावथ आमची जे उदक जे व्हांवून येता आनी जे एरेबियन सीचे मावथ आसा हे फिशरमॅनांक पावसाच्या दिसांनी जितली बोटी आसा ती सगळी व्हरून तांकां दुसरे कडेन दवरचें पडटा. अशी आमचे हॉलान दवरचें पडटा कांसावले व्हरून दवरचें पडटा दुसऱ्या बिचाचेर आनी थंयसर हांकां आपली स्वताची पार्किंग ना सो ताच्या लागून तांकां पार्किंग करपाक लागून तांकां थंयसर एक प्रपोजल घातलेलो आसा WRD कित्याक ती दोनी कडेन रिटर्निंग हॉल बांदून तांकां ड्रेन ते करून एस्कावेट करून तांकां ते वाट करून दिवचे म्हणून असो एक प्रपोजल घातलेलो आसा आनी तो प्रपोजलाक लागून आयज ते इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा. सो हांव मागता कितें बेगीनच्या बेगीन हें जातलें असो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आनी ही जी फॅसिलिटी आसा फिशरमॅनांक ती 100% हे फिशरमॅनांक सगळ्यांक मेळटली. त्याच प्रमाणे बाकीचो आमचो इश्यू घेतलेलो म्हणटा तो काल आमी जी फिशरमॅन जी वेसल आमची फिशींग वेसल्स आसा तांकां डिझलाचेर सबसिडी जी गव्हर्मेंट दितालो ती सबसिडी खंय तरी बंद जाल्लेली आसा. सो ती सबसिडी रिस्टार्ट जावची डिझलाचेर आनी आमचे जे सगळे फिशरमॅन भाव आसा तांकां ती बेनिफीट मेळची. त्याच प्रमाणे जी फिशींग जेटी आसा इतली वर्सां जाली ती जेटी इज इन व्हेरी बॅड कंडिशन. सो ही जेटी आसा तिवूय बेगीनच्या बेगीन जावची आनी जो इश्यू थंय येतालो तो MPAक लागून इश्यू येतालो. सो आमी काल डिमांडूय केलें कितें बाबा जर तो MPAक लागून इश्यू येता जाल्यार तो गोवा गव्हर्मेंटान ती फिशींग जेटी आपल्या अंडर घेवची आनी स्वता बांदची MPDचेर रावचें न्हू. सो तेंच्यांनी आमकां कन्सिडर करता म्हणून सांगलें. सो अशे सगळे डिफरंट इश्यूज आसलेले पर्टनिंग टू फिशरमॅन जे आमी सॉर्ट आवट करपाक लागून प्रयत्न करता. आमकां एश्युरन्स दिलेले आसा मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टरान कितें बाबा हे इश्यू जे आसा फिशरमॅनाचे आनी तेच्या लागून इमिजिएटली हे डिमांड जाल्या उपरांत आयज स्वता आमचे WRDचे लोक येवन आनी तेंच्यांनी येवन थंयसर तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा आनी तो एस्टिमेट काडून तें काम बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जातलें. हॉलांत आनी वेल्सांव त्या वटेन पार्क करताले आपले बोट्यो तांकां फुडल्या फावटी बायणा बिचार दवरपाक एक मातशें रे ऑफ होप आसा अशें सद्या म्हाका दिसता आनी म्हाका आय एम कॉन्फिडंट की तें जातलें आनी तांकां फुडल्या वर्सा फुडल्या सिजनाक जेन्ना पावसाचे तांकां भायर वयपाची गरज ना. देस्तेर आनी बायणाचे जे लोक आसा पळय तांकां जितली तेंची बोटी आसा बिकॉज इट इज अ बीग स्पेस ओवर देर अरावंड 300-400 सुद्दां थंयसर बोटी रावूंक शकता. सो थंयसर म्हाका दिसता नेक्स्ट टायम हो प्रॉब्लम येवपा ना. मागता देवा कडेन कितें जे आसा पळय तेंचो आशिर्वादान हे बेगीनच्या बेगीन हे काम जावचें. साहेब काल तुमी आनी एक इश्यू काडलो म्हणजे तो जे केन्ना तांचे नेट पिड्यार जाता तो तांकां कसलेंच कॉम्पेन्सेशन मेळना हाजेर बी तुमी कितें उलयल्या मिनिस्टर? पळय बेजिकली कितें आसा बेजिकली नेट जे आसा पळय फिशरमॅनाचे ताका इन्शुरन्स करना. आयज खंयच्याय वस्तूक इन्शुरन्स करता. आयज हे नेटान इन्शुरन्स नासल्या कारणान कितें जाता जेन्ना फिशरमॅन वयता भायर दर्यान एकदां नेट व्हांवून वयता एकदां नेट दुसऱ्या बोटीक लागता आनी तेंचे ते ओडून व्हरता सगळे आख्खे डॅमेज करता पिनता. एकदां अशें जाता कितें हांगा बिचाचेर नेट दवरलेले आसा तेंचे शेडीन दवरलेले आसा थंयसर कोण तरी मिसचीफ करता आनी खंय तरी उजो लागता. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयला 3 म्हयने पयलीं बायणा जे 4 भावांचे नेट दवरलेले थंयसर आनी थंयसर कोणे तरी उजो लागलो आनी तेंचे आख्खे 4 भावाचे नेट जळून काबार जाले म्हणजे गोबर जालो त्या नेटाचो. तेजो व्हॅल्यूच आसलेलो ते नेटाचो 15 लाख रुपया. आयज तेंचे इतले लॉस जाले कोण काय मुद्दाम लावपाना उजो वचून आपल्या नेटाक इतले लॉस करून घेवपाना. सो खंय तरी हे कोणें अशी मिसचीफ केल्या नंतर खंय तरी तांकां बेनिफीट मेळचो फिशींग डिपार्टमेंटा कडसून. फिशींग डिपार्टमेंट कसलोच बेनिफीट दिना. सो हे नेटाक इन्शुरन्स जावचो म्हणून हो आमी डिमांड केल्लो आसा आनी मिनिस्टरान आमकां कन्सिडर करता म्हणून सांगलेलें आसा. सो हो एक डिमांड आसा कितें नेट जितले आसा तांकां ते इन्शुरन्स करचो म्हणून.